Sesibaunya engkau patokainya beli beton semnya pat kawal kata semnya pereta kakul tam ceprata erga patoi tau adalale tau shanti tuji mata shanti tuji mata sentosa ulasan gita gayana tujhe sesibaunya erga patung kaya beli betong semnya. देवबरोती स्थिमून मागता मगाच्या बापान आणि बहिणीनो जेंकी ते साव घेवन आयल्या भक्तीपणी ह्या मिसा वेळार आमी सोम्या करपून बावाडतान हे भक्तीपणी आमी सच्या बलिदानान भाग घेवंक प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी एकल्यान करच्या कामाक आनी हेरां सांगाता मेळोन करच्या कामाक साबार व्यत्यास आसा. जे कितें हांव एकलो करूंक शकना तें हेरां सांगाता करूंक शकता. तेंच देवाचें राज आज जेजू संगी एक जावन पुरगटूंक आयची देवस्तुती प्रेरण दिता. देवाचें उतर केवळ उतरामुखांत मात्र न्हय आमच्या बऱ्या कर्णांनी पुरगटूंक साथ. देखून मोगाच्यानो आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत देवाचें राज पुरगटूंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. देवाचें राज प्रगट करूंक एक कमी रातींतलोय वावर करनातल्या खातीर बावार्थ दंडल्या खातीर पथकांच्या बॉक्सांनी मागया आनी मिसाचें बलिदान फावो त्या रितीन वांटो घेवचे खातीर आमची पथकां ओळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगीबून सदांच संवाद मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसायलां तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तासो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागतां आमच्या सुव्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
सांग पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सस्ताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळां उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना ओड आत्रेगन राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बघा तिका तशें काळ केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जाला. तरी सृश्टेक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वतंत्राची वांटेलीन जातली म्हूण तिचो बरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येता त्या येना बरी सगळी सृश्ट आपले हरेक रचने सवे आजून पर्यंत कश्ट दुखीचे आस्कार सुस्कार सोड आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्ट मात्र न्हय, पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळून देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदार लाभत म्हूण आत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. कित्याक ह्या बरवशा उद्देशी आमकां तारण मेळ्ळा. जर आमी बरवसताव ते आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरवसो न्हय. कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणीय बरवसो दवरिना, पूण दोळ्यांक दिसनासलेले वस्तूचो आमी बरवसो दवरून आसाव जाल्यार आमी सोंसणीकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हूण जालें. देवाचें उतर देवाचे उपकार. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां. गुलामपणांत असलेल्या आमकां सर्वेश्वरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सपनच दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो आसो आनी आमच्या वंटांनी वळटली गितां. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां. अणभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली आजापां सर्वेश्वरान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात देखून आमी संतोषपुरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां. जशे नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वळतात तशें आमच्या गुलामांक परत्यान फाटीं आड सर्वेश्वरा. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गायन गितांनी करतात लोवणी. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां. वेता वेता दुखां गळोवन ती चडली आतांत घेवन ओमचे बी. फाटीं येता गितां गावन आयली माथ्या दवरून लोवणेचो पेंड्यो. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यां. Alleluia, 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 Alleluia. बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धनिया हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हाणांक उक्ते केले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, देवाचे राज खंयच्या सारखें म्हूण हांव म्हणूं? खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं? तें एक मनशान आपल्या भाटांत किर्लत घाल्ल्या एक सासवाच्या कना बरी म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी वोडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपलें गोंटेर बांदलें. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज कसले वस्तूक हांव सरी करूं? तें एक स्त्रीयेन 300 पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणयेत. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचे उतर है. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्ताच्या संसारी आख्या मिसाव जिवितांत बाबांनो आनी भयणीनो,
खंयसर गेल्यार विरोध पडून ताका पळोवंक मेळटा. थंय हांगा पंथावनां पळोवंक मेळटात. हिंस भोगना हरी एका दिसा, हरी एका जाग्यार, हरी एका वेळार, जावं सैतानातावन, जावं कोट्या स्पिरितातावन, या जावं धर्मीक मातबाऱ्यातान, या ताच्या शेसांतावन सयत, लागशिल्ल्या कुटुंबातावन सयत हेंच आमकां आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा. सांलूक चड आनी चड हाचे विशयांत उल्लेख करचे तें आमी पळयता. तरी तस्सो सांलूक जेजूचे मिसाव, देवाचें राज आनी बरीं कामां करचीं, असर्यां करचीं, अजापां करचीं, हे हाकाय चड उल्लेख दिता. जर आमी त्या काळार आसल्या जाल्यार आमी पळयता 18-19 फावटी सांलुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवाच्या राजा विशयांत उल्लेख केल्लें. कित्याक म्हळ्यार शिसांक कितें दोस्ता हांगासर वय जेजू गूण करता, असर्यां करता, अजपां करता, हें सगळें सारकें. आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलें त्या स्त्रीयेक गूण केल्लें. पूण सर्गींच्या राजाक सरी जावचीं कामां तीं कांय दिसतात नात. ताच्या राजवडकी कित्याक तो राजवडकी हांगासर अस्तित्व करिना, तो राय म्हूण कित्याक तो दाखोवन दिना, तो मेस्सिया, तरी विरोध पूण कित्या, लोक कित्या पंथावन घालता. ते जेजून दिल्ल्या कामाक पाती येतात, जेजू ते अजाप करता तें पाती येतात. इतलें सकड आसूनी वडील कित्याक ताका विरोध करतात, ताचे राज कित्याक तो स्थापीत करना. आनी हांकां शॉक जाता कितें म्हळ्यार फॉलो करच्या बदलाक हे सगळे वडील अनफ्रेंड करनासात. लायक करच्या बदलाक जेजूक डिसलायक करनासात. तितलेंच न्हय, हो जेजूय तेंच करनासा. सिनागोगाक वेता थंय तांकां वडिलांक वचून तुमी हिपोक्रिट्स म्हणटा, तुमचे जिवी सारके न्हय म्हणटा. आनी हाचे वरवीं विरोध पण चड आनी चड वाडटा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता, नव्या सोल्ल्यांत पळयता, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण अशें विरोध पण आयिल्लें जाल्यार खंय आसा राजवडकी? देवाचें राज मेस्सिया म्हणटात, देवान मागलेलो म्हणटात, तो खंय कितें काम करनासा. वेर इज द प्रॉब्लेम? खंय आसा प्रॉब्लेम? शिसांच्या चिंतनांत गी. आनी त्याच देखून भावनो आनी भयणीनो, जेजू आज ही ओपार सांगता आमकां एका मस्टर्ड सीडाची आनी कमीराची, सासवाची बी आनी ती कमीर ही ओपार उल्लेख करूंक कारण इतलेंच भावनो आनी भयणीनो, देवाचें राज धाकटें. गॉड्स किंगडम इज व्हेरी स्मॉल. कित्याक सासवाची बी ती पळया, धाकट्यांतली धाकटी बी एक साकरीचे कण या रेवेसो या मिठाचो कण कितें आसा त्या सायजीचे एक सासवाचे बी. दोळ्यांक सयत सारकें दिसना तरी उगडास दवरूंक जाय. त्या सासवाच्या बियान सयत जीव दिवचें पोटेन्शियल आसा, जीव दिवची सकत त्या धाकटुल्या बियांत आसा. हें जेजू तांकां सांगूंक सोदता. पळया तो इस्ट हांगासर आसात बायल मनशां जायतीं, खमीर धाकटी ती वयमू. जेजू म्हणटा 3 शेर पीठ. 3 शेर पीठ म्हळ्यार कितल्या जाणांक पोळे करूंक जाता? कितल्या जाणांक? 3 शेर तांदळाचें पीठ कितल्या जाणांक जाता? 100-150 जाणांक जाता की जाता मू? तितल्या जाणांक तें पीठ उपकार करतना पळय धाकटी इल्लीशी कमीर सगळें पीठ फुगोवंक शकता, थोडे पोटी वत्ता सयत. हेंच जेजू दाखोवन दिवंक प्रयत्न करता. खंय कितें शिकता आमी भावांनो आनी भयणीनो? गरजेचें कितें म्हळ्यार बिगिनींग इज स्मॉल. ल्हानशी सुरवात. शिसांक भोगता रोमन एम्पायर कितलें व्हडलें आसा, तांचे मुखार आमी कांयच न्हय. थोडे जण आसा, 12 जण, 15 जण, 20 जण, 25 जण, तितलेच. आनी थंय पळया येवन इतले दीस जाला इतली अजापां करतात, ते वाडोवन आसात पूण आमी वाडटेत ना. जेजू म्हणटा फुडें आसा, आतां ल्हान
सगळे ओड आयिल्ले सगळे रायबार गेले, रोमन एम्पायरी गेले, पूण बाबा आनी भयणी, तूं आनी हांव साक्ष, देवाचें राज 2500 वर्सां आदीं या 2000 वर्सां आदीं प्रारंभ जाल्ले, आजुनी ताका अंत ना. त्या देखून सुरवात ल्हान आसली, 500 जण आसले जावंक पुरो ते धडा, पूण आतां संवसारभर मिलियन्स लोक आसा त्याच क्रिस्ताक पाटलाव करचे तसले. तें पळय जड वाडटा, आधार जाता, सुकणी येवन ताचेर गोंटेरां बांदतात म्हणटा पवित्र पुस्तक. ल्हान सासांव 8 ते 12 फीट वाडटा कोण ना. आमचे इगर्ज माताय तशेंच ल्हान इगर्ज माता, भारतीय इगर्ज माता ल्हान इगर्ज माता, पूण आमी सांगात रावल्यार बाबा आनी भयणी खंयच्याय कोट्या शक्तीन आमकां आड घालूंक जायना. 8 ते 12 फीट वाडिल्ले सासवाचें बी समेत नीट रावता जाल्यार तूं आनी हांव त्या जेजूच्या पाटलावदारी सांगात रावल्या जाल्यार कोणेय आमकां आड घालूंक जायना. ही जापनास आमची पातयेनी आमी सांगात रावूंक जाय. जावंक पुरो झगडें, जावंक पुरो पर्सिक्युशन, जावंक पुरो सैतानाची सकत, जावंक पुरो अनभवाडटी, कोणूच आमकां क्रिस्तावांक आड घालूंक शकचे ना जर त्या सोम्याचेर आमी पाती येता. हें भायल्यान जाल्यार भितरल्यान कितें, भितरल्यान खमीर काम करता. धाकटी खमीर ती आमच्या जिवितांत, जिवीत म्हणल्यार पिठांत राखून आसा. जेन्ना ती खमीर काम करूंक प्रारंभ करता, किटाळूप जाता, क्रिस्ताचो उजो पेटता आनी सगळ्या संवसारभर आमी त्या क्रिस्ताचो उजो पेटोवंक शकता. दुसऱ्यो वाती आमी त्यो पेटोवंक शकता. त्या देखून आमकां बगूंक पुरो आमचो भावार्थ ल्हान, आमचे मिसांव ल्हान, मिसावाचें फळ ल्हान, पूण देवाचें राज ल्हान न्हय. आमचे भितर आसा तें वर्तें जावन आसा. त्या देखून कोणेंच आमकां हालोवंक जावचें ना. आमेन. घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्थो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. गे बापा काणी को, गे बापा काणी को. भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिस्ताचें बलिदान सर्वेस्पर देवा आमच्या बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आमच्या बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नित्य पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेवं. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणता, तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका थाळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा.
देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आम्ही निरंतरी तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें गुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगती, भगिवन तुजे ते सोपती, भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा, सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचें राज आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या बोवारी आसा, सगळ्या संवसारार आसा, तर तेंच राज परगट करचें काम आमी हातीन घेतलां. सोम्यान शिकयल्लें मागणें भक्तीपणी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, विघ्नांतली, आनवारांतली, पिडेशिडेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग
आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नेंबरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया, पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावनसा जेजू देवाची शेळी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतली व्हड मापान काम करता, असर्यां करता, विस्मितां करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलली आमी हर एकली सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांग. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सुम्या तुका सेवकत रेखता, पिण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. जीव हुंडो तूं जिवीत दिवचो, जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सस्नीक सुखाक वरून पावचो, सस्नीक सुखाक पावचो. सुम्या तुका सेवगत रेखता, पिण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. सुम्या सदाय तूं आमकां पोसताय, नितळ उदकान तूं दादोस करताय. पाचव्या सोरोवाक व्हरून पायताय, जिणी सुफळ करताय. सुम्या तुका सेवगत रेखता, पिण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत
आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा, तर जे कोणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायन आमकां मेळा शेंकर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांसळा तुजी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता पागी मनशांचो. सोमिया वेता सोलून तुझे संगीत आयकोंक आशेता कर्मोचो पाटला. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवानी आशीर्वाद आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.